जवळजवळ 32 लाख सुमारे स्वच्छ भारत मिशन याच्या अंडर आमचं टॉयलेट दिसल्यामुळे आज शौचालय त्याच्यात आता उद्घाटन झाले आसा। हांव आमचे गोंय राज्याचे आदले मंत्री माजी मुख्यमंत्री श्री रवी नाईक सर हांकां धन्यवाद दिता। तशेंच आमचे अर्बन मिनिस्टर सुशील राणे तशेंच आमचो मुख्यमंत्री कित्याक सगळ्या डेव्हलपमेंटाक तांचो भरपूर आमकां हातभार लागता आणि हे 32 लाख खर्चून हे जे पळय आज जो SPM मार्फत आमी जो आमचो टॉयलेट बांदला हो सगळ्या लोकांक ह्या फोंड्यात म्युन्सिपालिटी एरियेनी सबंद ह्या फोंड्यात तालुक्या लोकांक हेचो फायदो जातलो आणि अश्योच बाकीच्यो ज्यो कितें कितें जे आमी म्युन्सिपालिटी मार्फत स्किमी ज्यो आमी राबयतात तशेंच प्रकल्प जो आमचो गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट जो आसा तो बीन तेजे बरें फास्ट काम चल्लेलें आसा आनी तो बाय मे जून म्हणल्यार तरी सारकें तें कंप्लीट जातलें सांगले त्या प्रमाणे। तशेंच आमची एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग तिवूय बीन एक 2 म्हयने भितर आमच्या ताब्यात मेळटली आणि बाकीचो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो आमी हांगा म्हणटा पालिका बाजार हेजे बीन रोखडेंच फावंडेशन स्टोन आमी घालपाचें आसा कळ्ळें न्ही। तशे विविध प्रकल्प फुड्यान येतात आणि हे खातीर मुख्यमंत्री अर्बन मिनिस्टर आणि आमचे फोंडेचे आमदार तशेंच शेतकी मंत्री श्री रवी नाईक सरांचे आमकां भरपूर हातभार लागता हे कामाक आणि असोच आमचो फुडें डेव्हलपमेंट हो चालू। टायम किती लागलो घेतलो कितें जालें टॉयलेट बांदून म्हाका 2 म्हयने पयलीं पूर्ण जालो पूण आमकां सेवेजचें कनेक्शन तें फक्त दिवपाचें उरलेलें कित्याक टायम गेलो ती फायल हांगसरल्यान परत पणजे कशें आसता ती आतां कितें सेवरेज ती खंय तरी खड्डो कितें मारलो जाल्यार ती सेवरेजचे तांकां सगळें आमकां सगळें फॉर्मेलिटीज करून पणजे एसी PWDच्यान डिव्हिजन 18 ते पणजे वता सो एसी कडल्यान ते येता म्हणल्यार मातसो टायम गेलो सो इतलें आनी काय करूं फक्त एक तेंचे परमिशन आमकां जाय म्युनिसिपल एरिया 100% ओपन हय 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 सगळें चार्जीस आसतले लोकांक चार्जीस नॉमिनल तेंचे आसात आता त्यांचो कोण येयल्लो आसा खबर तेंचे सगळे बाकीचे सगळे सुलभाचे आसा ते मेंटेनन्स सगळे त्याच येयल्ले आसा सुलभाचे सुलभ मेंटेनन्स करता सुलभ मातशें करता